लोकसभा वेंचणुके पयलीं अनुसूचित जमातींक गोंयच्या विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी करीत समाजान सुरू केल्ले आंदोलन आयतारा फाटीं घेतला। सरकारा कडल्यान सकारात्मक आश्वासन मेळूंक नाशिल्ल्यान आमी हे आंदोलन फाटीं घेतात, मात ताचो अर्थ असो न्ही की आमचो लढो सोंपलो। आमकां जो मेरेन राजकीय आरक्षण मेळना तो मेरेन आमचो लढो कायम सुरूच उरतलो। ह्या लोकसभा वेंचणुकेत सरकाराक आमच्या मतांची तांक कितें आसा तें दाखोवन दितले अशी शिटकावणी ह्या वेळार समाजाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या। आता आमकां गांवांनी वयचें पडटलें। गांवांत आमच्यो मांड जाता, पंचायत बसता, तशी पंचायती आमी वचून आमचेर कितें अन्याय जाला, ह्या सरकारान आमकां कसो फटयला, आयज पर्यंत आमकां कसो फटयत आयला, हे प्रत्येक गांवांनी वचून आमचे 300 गांव आसा एसटीचे, त्या गांवांनी मांडान आमी वचून त्या लोकांक आमी सांगचें पडटलें आनी आमी सांगतले असो आमी ठराव घेवपाक शकता। तुमकां मान्य आसा जाल्यार हात वयर करा। तर हांव पयलो ठराव वाचून दाखयता, सगळे हात वयर काडून धरचे। It is resolved that tribal leaders will now visit 300+ ST villages and convey Panchayat Mand at every village to aware people on how ST community has been cheated and denied from granting constitutional rights by state government and central government. सगळ्यांक मान्य आसा? सगळ्यांक मान्य आसात? अशें आसा। It is resolved that if current central government fail to issue notification to reserve 4 seats for ST in Goa Assembly before code of conduct of Lok Sabha election 2024, we shall try multiple strategies to create electoral damage to the ruling BJP government for both North Goa and South Goa seat in forthcoming parliamentary election. म्हणल्यार आमी वेगळ्यो स्ट्रॅटेजी विचार करून परत एकदा बसून कसो तांकां बोटी शिकोवपाची, कसो तांकां डॅमेज करपाची, कित्याक आमचे तरी मागणी मान केल्यो ना, हेजेर आमी रिझोल्यूशन घेता।